public safety concerns due to unsafe road condition caused by trenching for underground cabling from Tilomal to Sangia Road. Speaker sir, हा फक्त इथं हे किती आलं स्पीकर सर, हा फक्त नजरेक हाडटा कित्याक रस्तो आसलो 6 मीटर 7 मीटर आणि तेका व्हाईट लाईन आशिल्ली. व्हाईट लाईनीचे लेफ्टाक वचपाक आणि हे सायडीन येवपाक, लेफ्टाक आता वचपाक रस्तोच ना स्पीकर सर. आता तो इलायशे 3 मीटर रस्त्यार दोन्ही गाडी वयता आणि ते इलेक्शन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. हांव फक्त ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक आनी मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की हांवें पत्र बरयलें, हांवें सगळ्यो गोश्टी केल्यो, पूण आज पासून तो रस्त्याक परतून हांव म्हणना डांबर घाल म्हणना स्पीकर सर. माझे म्हणणें की ॲटलिस्ट रियल स्टेट म्हणजे रोलर घालून तेजेर रबर घालपा जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. आमी मागीर काम आडयलें म्हणून अशें म्हाका मिनिस्टर सांगपाचें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, निलेश बाब स्वतः मंत्री आशिल्लो, ताका खबर आहा म्हणल्यार हांव बेगीनाच करूंक लायता तेजें कितें आसलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.